आज डॉक्टर आंबेडकर जयंती गोयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान परवरी आंबेडकर भवन बांदपाचे उतर दिला। सगळ्या समाजाक एकवटान मुखार घेवन वचपाचो मुख्यमंत्र्याचो हेतू आसा अशें तो 131व्या डॉक्टर आंबेडकर जयंती निमतान उलयलो। पणजे पाट्यार जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक उत्तर गोयचो खासदार श्रीपाद नाईक, मंत्री प्रवीण आल्लेकर, मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्त माचयेचेर हाजीर आशिल्ले। भारतान संविधान दिवपी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दाखयल्या सामान्यतायेचेर मार्गार आमी सगळ्यांची मेळून वचपाचो संकल्प करूया अशें आवाहन ह्या वेळार सुवाळ्याक उपस्थित आशिल्ल्या मानेस्तांनी केल्या। ह्या सुवाळ्याक शेकड्यांनी लोकांनी उपस्थिती लायिल्ली। आंबेडकर भवना खातीर जमीन ही परवरी आयडेंटिफाय केल्या, सोशल वेलफेअरा कडेन ती हँडओव्हरय जाल्या। इन फ्युचर आंबेडकर भवन हे परवरी हांगासर जातले। आयज आंबेडकर जयंतीचो खूप परबी दिता। आंबेडकर जयंतीच्या निमित्तान आमचे पुराय गोंयभरचे सगळे आंबेडकर हे आयज हांगासर आंबेडकर उद्यानान आयल्या आणि तांकां आंबेडकर पुरस्कार हे आमी 5 जाणांक दिल्या, तांचें अभिनंदन करता। त्याच बरोबर आमी स्कॉलरशीप ही भुरग्यांक दिली वयतली, त्याय सगळ्या भुरग्यांचे खूप अभिनंदन। वर्साचो कार्यक्रम कारण दिसभरांतल्यान वेगवेगळे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जे लोक हे आंबेडकर उद्यानान येतात त्यांची सगळी वेवस्था ही आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन केल्ली आसा। आमचो संकल्प आसा फुडल्या 1 वर्स आझादी का अमृत महोत्सव ह्या वेळाचेर की एक सुद्दां मनीस जो आसा ताका जी स्कीम इलिजिबल आसा ताका मेळ्ळ्या शिवाय उरचो ना, आनी हाच्या खातीर आमी कार्यरत आसतले।